मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बंदूक, तलवारी, गुंडागिरी गोंयचे रस्ते जाल्या हिंसक. मडगांव जाल्ल्या क्रूर हल्ल्यांत पुलिसांनी 5 जाणांक केले अटक. पूण राज्यांत गंभीर गुन्यांवाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान गोंयांत पातळ्ळा भयाचे ल्हार. राज्यांत बोगस मतदारांचो वावर येत आसा उक्ताडार. मतदार वळेरेंत जाल्ल्या कथीत गैरवेव्हारा आड काँग्रेसीन आल्तींच्या मुखेल वेंचणूक कार्यालया कडेन काडलो निशेध मोर्चा. म्हापशेच्या बाजारांत बसपी भाजी विक्रेत्यांचे जाल्यात हाल. म्हापशेच्या पालिकेक कर फारीक करूनय 4 दीस बसचे पडटा खंय कोयरांत. ह्या कोयराक लागून गिरायक काडटात पळ. भाजी विक्रेत्यांचेर आयल्या हावळ. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोलवा मडगांव रस्त्या वयल्या मुंगूळ हांगा काल राती जाल्ल्या हिंसक हल्ल्यांत हेर 6 जाणांनी शस्त्रां घेवन हल्लो केलो आनी 2 जाण जखमी जाले. घडणूक थळार गुळयोय सापडल्यात. ही घडणूक राज्यांत गुंडागिरी हिंसाचाराच्या दिसपट्टा वाडांतलो फक्त ताजो प्रसंग आसा. मजेची गजाल म्हळ्यार पोलीस ताका गँग वॉर अशें लेबल लायतात. तशें आसल्यार हे गँगस्टर रस्त्यार कित्याक आसात? तशेंच गोंयांत इतली पिस्तुलां कशीं दिसतात आनी वापरतात? मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांवां 5 ते 6 हल्लोखोरांच्या पंगडान तलवारी आनी दांड्यांनी हल्लो केलो. तशेंच गोळीबार जाल्ल्याचोय आरोप आसा. उपरांत पुलिसांक घडणूक थळावेल्यान एक जिवी गुळी सापडली. ह्या हल्ल्यांत पिडेस्तांनी वापरिल्ल्या गाडयेचेय लुकसाण जाल्ल्यान ताची फाटली विंडशील्ड मोडून पडल्या. जखमी जाल्ल्या 2 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. ह्या प्रकरणात फातोड्डा पुलीस तपास करतात. लॉ अँड ऑर्डर जी आसा ही कॉलेप्स जाली कशी ना. लॉ अँड ऑर्डरीक सद्याक सांबाळपाची परिस्थिती गोंयांत तरी ना आनी चड करून सावथाकय ना. पुलीस खरेंच आपले हात बांदून असल्या सारखे दिस पडटा. आनी हेजे वयल्यान कळटा की गोंय हें कितली सुरक्षीत आसा. रातभर जे लोक टुरिस्ट येतात या स्थानिक लोक जे खंय भायर सरतात एक काजरा जावं खंयच्या फंक्शनां जावं हे कितले परत घरा कडेन परती पावतले हे पळोवपाक म्हूण तेंची फॅमिली मेळना. आनी हे इन्सिडेंट जे आसा असले खुबशे जाल्यात. आज 3 सुमार एक इन्सिडेंट जालो तो सुद्दां मुंगूळ हांगा. आनीक 2 जाणांचेर 20 जाणांनी अटॅक केलो. तितून भितर फायरिंगय जाली. कोयती घेवन तलवारी घेवन दुसरे चापर घेवन ही कितलेशे इन्सिडेंट जे आसा हे राती 1 बरोबर जाले कडेन आसात. आनी हेका पळयतलो कोण? सद्याक पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता. आज आमी SP फुडें आयिल्लो टिकम सिंग वर्मा. पूण सद्याक ह्या SP जो आसा हो आमचे फुडें उलोवपाक तयार ना. उलयतलो पूण मागीर सद्याक ते इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आमी इतलें सांगतात पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागतात की पुलीस डिपार्टमेंटान हांगा सारकें स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा. आनी लॉ अँड ऑर्डर जी आसा कॉलेप्स जाल्या ही खंय तरी रेल्वे रुळाचेर हाडपाक जाय. आनी जर तर तूं ह्या रुळाचेर ही लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाली ती जर हाडना जाल्यार ह्यो रेल्वे सुद्दां अश्योच पडत रावतले आनी लोक मरत रावतले. इन्फॉर्मेशन आई थी कि 3 लोग थे, उनके ऊपर अटैक हुआ है और 2 को चोटें लगी हैं. तो वो एडमिट है हॉस्पिटल में. उनके स्टेटमेंट ले लिए और FIR कर दी और टीम्स बना के वी आर ट्राइंग टू ट्रेस ऑल पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड. बाकी के कितने लोग थे? इसमें हिस्ट्री शीटर भी कोई मौजूद थे? इसमें हिस्ट्री शीटर अभी फिलहाल अभी तक नहीं है. अभी जांच चालू है. नहीं, बाकी के कितने लोग थे? नाम हमें मिले हैं 4-5 के. बाकी की तलाश जारी. नहीं, कितने आदमी थे मालूम पड़ा है? कंप्लेनेंट के हिसाब से करीब 6-7 के आसपास थे. प्राइवेट इन्वेंटिटी क्या थी सर उनकी? अभी तक कुछ नहीं. अभी जांच है. हालींच गोवा 365 दक्षिण गोंयचे पुलीस गुन्यांव उणे करचे परस गुन्यांवाचे आंकडे उणे दवरपा खातीर केशी भायले भायर सोडोवपाचो यत्न करतात ते नदरेक हाडिल्ले. जाका लागून गुंड आनी गुन्यांवकारांक उर्बा मेळटा. मजगतीं राज्यांत मात घडणुकांक लागून भयाचें वातावरण निर्माण जालां. उत्तरेत पेडणेच्या कोरगांव वाठारांत काल राती एका राजकारणाच्या सोयऱ्याचेर हल्लो केलो. पळयात. आता हेच्या पयलीं एक कंप्लेंट ना. सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे जे कंप्लेंट घातलेले आसा आयज त्यांनी ही हरकत केल्या की कोणच करू शकना. इतकी लाजीवणी त्यांनी आज हरकत करून लागले. भावाक म्हणले आनी बाची तोंडान हे ओके असले. आज मारप म्हणजे अरे इन शॉर्ट तो आता हाफ मर्डर कसो जाल्लो आसा. बरें जायना हे तूं तोंडान कितें तर उलय, तोंडान तुजें कितें कर, पण मारप हे म्हाजे हिशोबान बरोबर न्हय. पण हेच्या पयलीं काय ना, हेच कंप्लेनीच घालतालो. तेचेर कंप्लेंट म्हाका फक्त इतलें कोणा कडेन मॅसेज धाडले, कंप्लेंट घातले मॅसेज धाडटा की ताका रिजायन दी, कंप्लेंट फाटी घेता. हेच चालू आसा तेचेर. आता तुमची डिमांड कितें?
आता डिमांड अशी आसा, बाकी आमचे सगळे गांवांतले सगळे गांवांतले आमचे गांवाचे आसा ते आज अशें दिसता की आमी आमच्या कोनाडी गांवांत आमी सेफ ना. खंय तरी आमकां भंय दिसपाक लागलो की आमचे भुरगे आसा, आमचे बाकी रहदारी रस्त्यार वयता कोणाक आणि अशें मारूं शकता ते गुंडा त्याच्या घरात बसलेले असतात. आणि त्याच्या खातीर मागणी आमी एकच करता की ही सगळे देवा कडेन करता आणि पोलीस डिपार्टमेंट करता की ताका हाडून हांगासर विचारपाचो आणि ताका कितें सोक्ष मोक्ष लावपाचो तेचेर. तुम्ही कंप्लेंट केल्ली आसा? ऑलरेडी केला. FIR मेळटा तशें तुमच्या प्रोड्यूस आमी करता. म्हाका तेणी धमकी दिला तुमकां कितें आहा तें दाखयता. तुम्ही कोण? हांव हेचो भाव डॉक्टर. तांचो हांव हांगा येयल्लो पोलीस स्टेशनार 4:30 असो, तर तो भायर आशिल्लो. पोलीस स्टेशन भायरूच म्हाका धमकी दिता तुमकां कितें आहा तें दाखयता म्हणून. हांवें म्हटलें दाखयता जाल्यार पळोवया म्हटलें. मागीर कांय दिसा पयलीं एका सरकारी कार्यालयात एका सरकारी कर्मचाऱ्याचेर हल्लो जाल्लो. अटक जाल्ल्या दोगा जाणांची एका दिसा भितर जामिनाचेर सुटका जाल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, संदीप कामोलकर, सुभाशीश गोवेकर आणि मुझेफ शेख. काल केंद्री पावंड्यावयले काँग्रेस फुडारी रस्त्यार देवले. आयज पक्षाच्या गोंय फाट्यान आल्तींच्या मुखेल वेंचणूक कार्यालया कडेन निशेध मोर्चा काडलो, पूण आझाद मैदाना भायर वचपाक तांकां अपेस आयले. पुलिसांनी आझाद मैदानाचेर काँग्रेसीच्या वांगड्यांक आडावन जायत्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक ताब्यात घेतले. हो निषेध मतदार वळेरींतल्या कथीत गैरव्यवहाराविशीं पक्षाच्या व्यापक मोहिमेचो एक भाग आशिल्लो. आमी आज पीसफुल मार्च दवरिल्लो टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ गोवा. ताका सांगपाक की गोंयान सुद्दां वोटर चोरी हो प्रकार चालू आसा. आतां आमी पळयता की हांगा प्रमोद सावंतान हेवी पुलीस डिप्लॉयमेंट घातला. मामलेदार सांगता की तुमी वचपाक शकना, तुम्ही हांगाच्यानूच कितें तें सांगा. म्हणजे वी फेल टू अंडरस्टँड की आज ह्या देशातली डेमोक्रेसी थंय गेली. जो आमचो लिडर सदांच सांगता की संविधानाची हत्या चल्ला, हो संविधानाचो हत्या. आज आमकां रायट ना, आज आमचो आवाज हे दामतात. जेन्ना जेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टीचे चोरी जेन्ना भायर उघड करता तेन्ना हे सरकार आमचो आवाज दामता. हे आता एका घरात 997 तुम्ही पहिले 28 वोटर, थंय एक कोणूच ना, हे दासूय ना आणि हे विश्वासूय थंय ना, थंय 2 मनीस रावतात. हे बाकीचे कोणूच थंय रावना. 28 फेक वोटर्स जे थंय रावत ना त्या घरान ग्राउंड आणि 1 धरून जवळपास 30 स्क्वेअर मिटराचे ते घर. तातूंत आता सध्या 2 लोक रावता. तांकां आमी विचारले हातलगे गतलगे हांगा रावताले, ते म्हणटा आमकां खबर ना. सो दिस इज अ केस वेर वोटर चोरी ही गोंयान चल्ल्या. गोंयान till yesterday night there was no chief electoral officer appointed by the election commission of India for the last 2 months. जेन्ना आमी सांगले की आज आमी मेमोरंडम दिवपाक येतले, आमी आज तुमकां घिराव घालतले, तेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया काल राती ऑर्डर काडटा आणि संजय गोयलाक अपॉइंट करता एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ गोवा विथ इमिजिएट इफेक्ट. कित्याक तांकां कळ्ळें की ह्या इलेक्शन कमिशनाचो जो झोल आसा हो आमी भायर काडटले, उघड करतले म्हणून तांणी काल भिवन रातयान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान हाका अपॉइंट केला. आमी पळयलें की फॉर्म 6 एक्चुअली यूज जाता जो फर्स्ट टाइम वोटर आसता, जो 18 वर्सां कंप्लीट जाता तो फॉर्म 6 यूज करता. आमी पळयलें की फॉर्म 6 80 वर्सां 85 वर्सां 90 वर्सां अशा लोकांनी यूज करून थंय फर्स्ट टाइम वोटिंग केल्लें आसा. सो दीस इज अ कंप्लीट फ्रॉड बाय द बीजेपी. जेन्ना आमचे लिडर राहुल गांधीन प्रेस घेतली, इलेक्शन कमिशनाक जाप विचारली, अर्द वरां भितर भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते उत्तर दिवपाक लागले. हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की भारतीय जनता पार्टी ही इलेक्शन कमिशनाची एजंट जाल्या. ना जाल्यार इलेक्शन कमिशनान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आशिल्लें. हांगा बीजेपीचे शाखांतल्यान चलोवपी हे सरकार, शाखाच्या डायरेक्शनांतल्यान चलपी आज देश, आज बीजेपीचे लोक इलेक्शन कमिशनाक डिफेंड करता. केप्या मतदारसंघात पयर हांवें स्टेटमेंट केल्लो की एका घरान आमकां 80+ वोटर थंय सापडल्या. आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा.
केपें मतदारसंघात एका घरान आमकां 80 पेक्षा चड मतदार थंय मेळिल्ले आसा. सो ऑल दीस क्वेश्चन्स वी वॉन्टेड टू आस्क द इलेक्शन कमिशन, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, पूण तो आज आमकां मेळपाक हांगा राजी ना. समज जर सरकार समज आनी प्रमोद सावंत म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर समज जर भिना जाल्यार म्हाका एश कोन हें हाडपा जायना आसलें. फॉर हूम वी आर डुईंग दीस, हे आमकां आमगेले क्लियर डेमोक्रेसी हो हक जे संविधानान आमकां दिला हो मेळपाक आमी झगडटाय. आनी आय थिंक सो यू ऑल्सो टू जॉइन अस. प्रेस भाव सांगता, पुलिसांक सांगता, तुमी येवपा जाय. हे आमगेले न्हू, हे लढाई आमकां काँग्रेस पार्टी न्हू, ही लढाई गोंयची, ही लढाई आख्या देशाची. इट इज फॉर द वेलबिंग ऑफ आख्खे आमगेले कंट्रीमॅन. दिस इज वर्स तेन्ना डिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. वो एक म्हाका दिसता सगळ्यो ज्यो बीजेपीचे जे षडयंत्र आहा, वेगळे वेगळे संविधानीक ज्यो इन्स्टिट्यूशन आहा तेचेर हांचो कंट्रोल दवरलेलो आसा आनी त्यो इन्स्टिट्यूशन म्हाका दिसता सगळ्यो बीजेपीच्या इशाराचेर नासता. इट इज व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन फॉर अवर डेमोक्रेसी. दिस इज वन पार्ट इन मारगांव, कळ्ळें, एक पार्ट इन मारगांव 3,500 स्क्वेअर मिटरान तो एरिया आझाद नगर म्हणटा तो, पार्ट नंबर 15 इन मारगांव. हांगा धाकटे प्लॉट्स करून रिहॅबिलिटेशन केल्ले, हार्डली अराउंड 15 to 18 स्क्वेअर मिटर इच. 150 घरां शिवाय सुवेज ना. पण जेन्ना आमी एक रोल पळयता जाल्यार 280 हावजीस मेळटा आमकां. कशें ज्या लुकाराचेर 150 घरां परस चड ना जाल्यार रोलाचेर 280 घर कशें जाता. तो हे भशेन आनी 868 वोटर्स दाखयता हे एकूच पार्टान. एक टायमार आमी जेन्ना कावन्सिलर आशिल्ले 95, 2000, 2005 त्या टायमार कालकोंडे आनी आझाद नगर एक पार्ट जातालो. आज हो एकूच पार्ट आख्खो सेपरेट पार्ट जाता विथ 868 वोट. समजला. सो हातून दाखोवन येता की बाबा हे वोटर पर्यंत आसा कशें एड जाता, डिलीट कित्याक जायना, हे सगळें हातून येता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत गुन्यांवांत भर पडत आसा. गोंय काबार जालें म्हणपाक अतिताय जावची ना. देखीक मडगांवची घडणूक. दोगांक गाडयेंत आसतना 5-6 जाणांनी हल्लो करून बरेच जखमी केल्यात. हाचेर गोंयकारांचें कितें मत आसा तें आयकयात. गोंय हें धाकटी राज्य आसा आनी ह्या धाकट्या गोंयची राज्याक सद्याक जी झगडी जातात ही एवरीडे मोठी झगडी जाता आनी हेजें पर्यावरण जें आसा हे खुनाचेर सुद्दां जाता. आनी हे इन्सिडेंट जे आसा हे खूब आमी दाखयले कडेन आसात. गोवा 365 असले इन्सिडेंट जे आसात कशे एकमेकां मारता ते दाखयले कडेन आसा. आनी तेच बरोबर आज सकाळी जो इन्सिडेंट जाल्लो मुंगूळ हांगा हो सद्याक फातोड्डा पुलिसे ज्युडिरिक्शनां येता आनीक फातोड्डा पुलिसांनी सद्याक हेची पंचनाम केले कडेन आसा आनीक ज्यो टिमी फॉर्म केले कडेन आसा. जर 5 ते 6 टिमी ज्यो आसात ह्यो सद्याक फातोड्डा पुलिसांनी सद्याक तयार केले कडेन आसा. हांकां लीड करता जो सावथ गोवाचो SP आसा टिकम सिंग वर्मा आनी DYSP सिद्धांत शिरोडकर सद्याक लीड करता आनी तेणी ह्यो टीम वेरियस कडेन धाडले कडेन आसात. Not to give place to residential place to these people who come from outside. Some are genuine workers, some are gundas. Tomorrow, what is the fate of me? I walk on the road. Tomorrow anybody can come and shoot me. Now it is high time for the police department. I request my DGP Goa to form 2 teams to eliminate this criminal the way it is being done in UP. आमच्या माणकुलाच्या गोंयान आयज जर आमी पळयत जाल्यार आमची आयडेंटिटी ही काबार जाल्ली आसा आनी आमचो कल्चरल जिनोसायड जाल्लो आसा. आनी आमची जी लायफस्टायल आसली पीसफूल रावपाची, शांतिकायेन रावपाची ही खंय तरी दिसान दीस नश्ट जायत आसा. आतां आमी पयले मारगांव हांगा मारगांव कोलवा रोडाचेर कशें एक गँग वॉर जालें. 2 जाणां भुरग्यांचेर 5-6 जाणांनी एटॅक केलो, तलवारी भायर काडले, दाणे भायर काडले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार फायरींग केली, गनशॉट्स जाले आनी ते गुळयांचे शेल्स पासून पुलिसांक मेळले आहा. सो आयज जे आमच्या गोंयांत चल्लां तरी कितें हेच न्ही आमी गोंय जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां मुक्त करून दिल्ले, लिबरेट करून दिल्ले. आयज ही कितें परिस्थिती आमचेर येयली.
जे गोंयकार कोणाच्या भानगडीन केन्ना पडनासले, असली मस्ती करिनासले, असली गुंडागिरी करिनासले, आयज आमच्या गोंयांत एवरी डे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता आनी आतां हे गँग वॉराय जावपाक लागली. कितें करून आमी हे गोंयचे दवरले? ह्या पॉलिटिशियन जे आसा जे वोट बँकाक लागून हे सगळें करता, तांकां राखून दवरता, तांकां प्रोटेक्ट करता, तांकां आदार दिता, तेजी सगळ्याचे नुकसान आसा, लॉस आसा, हे आमकां गोंयकारांक आसा, हे आमी सगळ्यांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. हे आमी आमचे मतदारसंघांनी टॉलरेट करचे ना. हाजे पयलीं बी जे कोण हांगा गुंडागिरी करून सोदताले तांकां लोकांचें रिएक्शन म्हणून आमी भायर येवन बंद केल्लें आहा. सो हे आमी वी आर नॉट टॉलरेटिंग दीस. आय कॉल अपॉन द DG टू अरेस्ट दीस पीपल, इमिजिएटली टेक एक्शन. शूट आउट जर गोंयांत जाता जाल्यार हे दॅट मिन्स दीस इज गॉन टू फार, आनी विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हे जावपाक शकना. आमचे सीएमान हेका एज ए होम मिनिस्टर म्हणून ताणें मडगांव मी विजीट करपाक सावथ गोवा येदी व्हडली हे आसा, सावथ गोवा ब्रांच हेडक्वॉर्टर्स विजीट करपाक जाय. क्रायम रेट वाडत आसा. जे दोनापावल देप्याच्या घरान एक चोरी जाल्ली, तसले सेम चोरी एक ती कदंबा प्लॅटोचेर जाल्ली. पूण अधिवेशन चालू आशिल्लें म्हणून हें मुख्यमंत्र्यान दामून दवरलें. आज मडगांवच्या सारक्या शारान फातोड्यान शूटआउट चलता, थंय ती गुळी आमी पळयली, थंय दिश्टी पडटा. सो दॅट शोज की आज लोकां भितर भंय म्हणटा तो ना, पुलिसाचो भंय म्हणटा तो ना. देर आर केसीस वेर लोकांनी ऑन द इन्फ्लुएन्स ऑफ ड्रग्स, अल्कोहोल पुलिसाकूच मारिल्ल्या. गोंयांत आतां पळयत जाल्यार गुन्यांवान भर पडटा. दर एका गोंयकाराक घरा भायर सरपाकच न्ही जाल्यार घरान आसतना लेगीत भंय निर्माण जावपाक लागला. गेल्या सुमार 1-1.5 वर्सां गोंयांत ना थंयसरले गुन्यांव वाडत चल्ल्यात. चोरी, खून आदी सारक्या गुन्यांवांचो आंकडो वाडत चल्ला. केन्ना तरी हो प्रस्न सुटावो जातलो काय? गोंयकारांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. कोणाचोय कोमो रडू पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या म्हापशेची जाल्या. म्हापशेचो फामाद काणयो सोंपपाचें नांव घेनात. दिसपट्ट्यो आनी काणयो वाडत आसात. आयज तुमकां गोवा 365चो कॅमेरो म्हापशेच्या बाजारांत बसपी भाजी विक्रेत्यांचे हाल दाखयता. ही विक्रेती म्हापशेच्या पालिकेक कर फारीक करतात, पूण पालिका मात तांकां 4-4 दीस कोयरांत कित्याक बसयता? हो कोयर नितळ कोण करतलो? ह्या कोयराक लागून खंय गिरायकां लेगीत पळटात. पळयात भाजी विक्रेत्यांचेर आयिल्ली हावळ. आता बाजारून पावलो कचरो, सगळो असलो वास मारतलो गार्बेज की थंय बसूंक जायना म्हणटाली. एकदा आमी 4-4 दीस तशें सांगता. म्हापसा सध्या कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा, तशेंच रस्ते काबार जाल्ले पळोवपाक मेळटा. म्हापसा सध्या बाजारात भाजी विकपी विक्रेत्यांक कोयरात बसपाची पाळी पालिकेन हाडल्या. कितलेशेच फावटी हो कोयर नितळ करपा खातीर विक्रेत्यांनी पालिकेक गाराणे लेगीत घातले खंय, तरी नगरपालिकेची आडनदर जाल्ल्यान विक्रेत्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. 4-4 दीस कोयर नितळ करिनाशिल्ल्यान तांकां गिरायक लेगीत जायना खंय. हे अशेंच चलत रावल्यार आमी पोटां भरपाची कशी? विक्रेत्यांचो प्रस्न. भाजी घेवपाक रावना फुडें लोकांक वास मारता, लोक ते वाजोवन वयतात थंयच्यान. नगरपालिका येना, गार्बेज थंय कलेक्ट करिना सामकी. कोण सांगल्या बी आयकना गो, आयकना कोण सांगल्या बी. कितें आतां फक्त मारता करून रावता. हे हो मरे बाबा मातसो डबो भरलो पयलीं सगळे हांगाच सगळे खावपाची वस्तू मरे बाय व्हराना मागीर कितें करतलो म्हाका सांग. तांकां सांग दिसपटी सांगता आमी हांगा एक व्हर ती गाडी येयना म्हणटात, मागीर त्या वटेन गाडी येता. पूण तेंच्यांनी येवन व्हरतात ते, जाल्यार अशें कितें करतात तें आमी ना पळयना. हे सगळें निवळ आतां व्हरता निवळ अशेंच उरता हांगा. अशेंच उरता हांगा निवळ. एवरीडे कलेक्शन जायना, एवरीडे खंयचे व्हराना म्हणटा तुमी. एकदा आमी 4-4 दीस तशें सांगता. सो तुमी कितें म्हणटा की हो जागो हांगा क्लीन करचो? तुमकां गिरायक बीन जायना त्या खातीर? क्लीन रावपाचें. कोण सांगल्या बी आयकना गो, आयकना कोण सांगल्या बी. कितें आतां फक्त मारता करून रावता. आमी आयज बाजारान गेल्ले, मार्केटान जी आमची गोंयची जी बायलां भाजी विकूंक बसतात पळय, तेंच्या सायटीक इतको गार्बेज आसा, सगळो असलो वास मारतलो गार्बेज
की ती थंय बसूंक जायना म्हणटाली. कोण ती आमची बायलां जी भाजी विकूंक बसता पळय इतको त्रास जाता तांकां. लोक येतात भाजी घेवपाक रावतात, लोक भाजी घेवपाक रावना फुडें लोकांक वास मारता, लोक ते वाजोवन वयतात थंयच्यान. आनी स्पेशली नगरपालिकेन थंय लक्ष घालूंक जाय. हरशीं म्हणून आख्ख्या म्हापशाभर कचरो आहात, सगळो कचरो जाल्लोच आहा. आतां बाजारूनय पावलो कचरो. हे भाजीवाले आसा पळय ते सगळे सांगतात की नगरपालिका येना, गार्बेज थंय कलेक्ट करिना सामकी. तेंचो सोफो आसा की टॅक्स आसा ते घेतात न्हू तुमी, त्या प्रमाणे तांकां ते गार्बेज ती काडूंक जाय. ही नगरपालिका कित्याक लागून लक्ष घालना म्हाका खबर ना. हरशीं कावन्सिलर मलाई बी हाडूंक सारखे धांवत वयतात थंय. आतां कावन्सिलर थंय दिसत ना, कोण एकटो कावन्सिलर दिसना. थंय मलाई आहा पळय तेन्ना धांवन वयतात ते, आतां दिसना ते. बाजारान हरशीं लक्ष उठ बाजारानूच असतात ते. हे करपाक नाका तांकां, ती मलाई हाडपाक ते जाणा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत दयानंद बांदोडकर हांची पुण्यतिथी मनयली. बांदोडकराच्या पुतळ्याक फुलां घालून आदरांजली ओंपली. पळयात कांय खीण. आज पुण्यतिथी दिना निमतान सगळ्यांक खबर आसा आमकां आज भाऊ साहेबान गोंया खातीर कितलें काम केलां. गोंय फुडें व्हरपाक ताचो मोठो वांटो आसा. आनी एक खिलाडी वृत्तीचे जशें जावं क्रिकेट आसूं फुटबॉल प्रेमी अशें संबंद गोंयभर न्ही देशभर अशे परिचित आमचे भाऊ नांवान ते वळखले जाताले. आनी ताणें म्हाका दिसता विथीन 1 year एका वर्सा भितर संबंद गोंयभर 1,500 शाळा उबारल्यो. ते खूब मोठें आशिल्लें. पोर्तुगीजांनी जवळ जवळ वता आसतना सगळें नश्ट करून उडयल्लें गोंय. ते परत उबारप आनी गोंयकाराक तेन्नाच्या गोंयकाराक त्यो सुविधा दिवप हो एक भाऊ साहेब बांदोडकरा कडेन चॅलेंज आशिल्लो. आनी ती चॅलेंज ताणें घेवन फुडें सरले. आनी फुडें सरतना एक विकास पुरुष म्हणून तो फुडें गेलो. तरेतरेच्यो सुविधा, शिक्षण, इंडस्ट्री सगळे तरेच्यो सुविधा ताणें गोंयकाराक त्या वेळार दिल्यो. आमी जे पळय लोकांनी आमच्या पिंजून दिल्ली प्रकृती आसा त्या लोकांनी निवडलेल्या लोकांनी जे जनतेन निवडून दिलात त्या जनतेक लागून तेंच्या सुखसोयीक लागून आनी तेंच्या भल्याक लागून कायदे करपा लागून आमकां निवडिल्ले. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या लोकांक समजतले आनी जे पळय काम करता त्या पद्दतीन काम करपा जाय. आज आमचे सारकेले भुरगे आज विधानसभेत पावपाक एक ताकद आणि संधी आमकां प्राप्त जाली. त्याच प्रमाणे ताणें केल्लें कार्य आनी खास करून ह्या फर्मागुडीच्या पठाराचेर जी अभियांत्रिकी विद्यालय जें हाडलें आनी तातूंत भितर आज जगान भितर जे आज त्या इंजिनियरींग कॉलेजीच्यान भुरग्यांनी आज आपलो ठसो उमटलेलो आसा. भावा बद्दलची आत्मीयता म्हज्या काळजांत हांव मागीर ल्हानपणा पासून ज्या वेळार हांव कोण आमदार ना पण भाऊच्या हातांतल्यान हांवें विद्यार्थी आसतना बक्षिसां घेतली. भाऊच्या हातांतल्यान पुस्तकां मेळ्ळीं ताणें म्हाका ती बक्षीस दिल्ली आसा. तकले वयल्यान पाटी वयल्यान हात घोडून व्हडलो आशिर्वाद. आनी नंतर अनपेक्षीत रित्या आमदारकी भाऊच्या आनी तेंचेंच कार्य फुडें व्हरपाचें प्रयत्न आमी आतां पर्यंत केले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. IMDन 12 ते 15 ऑगस्ट मेरेनच्या काळाचो आस्पाव करून गोंया खातीर येल्लो अलर्ट वाडयला. चड प्रमाणात पावस, खर वारे आनी ढगाळ मळब अपेक्षीत आसा. नव्या अदमासाक लागून 14 ऑगस्टाच्या आदल्या अलर्ट काळा वयल्यान 16 तारखे मेरेन बदल जाल्ल्याचे दिसून येता. सुधारित येल्लो अलर्ट आता मंगळार ते शुक्रारा मेरेन लागू आशिल्ल्यान गोंयांत मुखेलपणान मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच कांय वाठारांनी केन्ना केन्नाय उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते भायर ह्या वेळार खर वाऱ्याचो परिणाम राज्याचेर जावपाचो अदमास उक्तायला, जाका लागून मॉन्सूनाचो परिणाम वाडटलो. गोंया खातीर येल्लो अलर्ट 12 ते 15 ऑगस्ट मेरेन वाडयला. हाचे पयलीं 14 ते 16 ऑगस्ट मेरेन अलर्ट आशिल्लो.
कांय वाठारांनी शिरशिरतलो पावस. पावसा वांगडाच खर वारे येतले. बुधवारचो अदमास, वाडटो पावस आनी सतत ढगाळ मळप. बुधवारचे तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.